प्रितीच्या भयणी भावांनो, सादे खाणाच्या 14व्या आयताराक जेजूची उतरां सगळी तुमी कोस करतात आनी अजाच्या बाराखाल आसात ती म्हजेशी येयात. हांव तुमकां समाधान करतलो. ही जेजूची उतरां मनान धरून सुसायड कित्याक करता ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करुया. चुली फाटल्यान गोबर आसता म्हूण गोंयांत एक म्हणणी आसा. गॅसीचे चुलेर रांदतल्यांक गोबर दिसना, कित्याक गॅसीचे चुलेर गोबर जायना. हे म्हणणेची समजणी अशी: जिविताचे यात्रेन वायट बरेची निशाणी उरता. वायट केल्यार आमचे कुतसियेस तडफडायता, बरें आमचे तोंडार हांसो हाडटा. वायट आमच्या जिवितान एक दाग कसो उरता आनी जायते फावटी हो दाग आमकां निसंतणाच्या रस्त्यार शेवटिता. हे कारण सुसायड करूंक. अजाच्या बाराखाल चेपलोली डिप्रेशनान वचून आपले बरे गूण व आपली सुरोबाय, सोबीत सुंदर सुरोबाय वो ग्रेसकाय लेगून विसरून आपलो जीव सोंपयता. सुशांत सिंग राजपूत ह्या बॉलिवूड एक्टरान सुसायड केली म्हूण जायत्या जाणांक दूख भोगलें आनी ताच्या मरणा उपरांत ती अशी उलोवंक लागली. ताच्या तोंडार हांसो आसलो, होच हांसो ताचें दूख लिपयताली. सुसायड करूंक खऱ्यानूच आपलो जीव तांकां नाका जाता काय? खरें म्हळ्यार सुसायड करूंक ताचें मन आसा काय? सुसायड प्रिव्हेन्शनाक वावुरतली अशी म्हणटा. जी कोण सुसायड करूंक सोदता ती आदींच फुडें एक कुरू वो सायन आपल्या लागशिल्ल्यांक दिता, एक बरवोसो कसो निमाणो आपल्याचो जीव साल्वार जातलो म्हणून. प्रितीच्या भयणी भावांनो, देव न्हूच आमची कुरू सोसमता, पूण आमच्या जिवितान कितें घडटा, आमच्या मनान कितें चलता तें सगळें जाणा जावन आमकां आमंत्रण दिता. अजाच्या बाराखाल आसा ती म्हजेशी येयात. कसलें आमंत्रण गाय जेजू आमकां दिता तें. ही आमंत्रण समजूंक ही घडणी आयकुया. एके राती न्हिदलेले आसतना घरांत उजो पेटला म्हणून आवय बापूय बेगीन बेगीन भुरग्यांक घेवन भायर सरता. हे बोवाळेन 5 वर्सांचो तांचो पूत उचल्या कुडान उरता आनी आवय बापूय ताका साल्वार करूंक प्रयत्न करूंक जायते उपाय घेता, पूण उजो इतलो पेट्टा की आख्यान भितर सरूंक जायना. तेन्ना तांचो पूत जनेल उगडून आपल्याक साल्वार कर म्हूण आवाज दिता. बापूय हो आवाज आयकून ताका पळयता आनी म्हणटा, पुता उडकी मार, हांव तुका धरतां. पूण पुताक बापूय दिसना. त्या खातीर पूत बापायक म्हणटा, म्हाका तूं दिसना. तेन्ना बापूय पुताक सांगता, खरें तुका हांव दिसना, पूण म्हाका तूं दिसता. तूं उडकी मार आनी हांव तुका धरतां, म्हजेर विस्वास कर. बापायचे उतराचेर पातयेवन पूत उडकी मारता आनी बापूय आपले वेंगेन पुताक धरता. प्रितीच्यानो, पूत संकश्टान आसलो. बापूय ताका उज्याच्या दुरान दिसनासलो. बापायचे उतराचेर पातयेवन पूत उडकी मारता. हो देखावो खुणायता तांचो विस्वास. आवय बापूय आनी भुरग्यां मदें आसलेलो विस्वास एकामेकाचे पातयेवंक ती शेकतात, कित्याक तांचे संबंद घट आसलेले म्हणून. आयज जेजू आमकां शुभ वर्तमान असलो संदेश दिता.
आमकां आमंत्रण दिता जेजू लागीं आमचे संबंद घट करूंक. भुरग्या भाशेन आमी ताचेर विस्वास दवरूंक. ल्हान आसतना आमी देवाचेर घट विस्वास दवरताले. आमचो विस्वास सवका उणो जाता जेन्ना आमी वाडटा. जेन्ना ल्हान भुरगो आपल्या आवय बापाय सांगाताक मोगान वेळ सादता, मोलाचो वेळ सादता, तेन्ना तांचे संबंद घट जाता आनी तांकां विस्वास दवरूंक सोंपें लागता. पूण जेन्ना भुरगीं वाडटा तेन्ना भुरगीं वाडलोलीं आपल्या इश्टाचेर आनी संवसारी वस्तूचेर विस्वास दवरूंक लागता. जेन्ना तांचे इश्ट आनी इश्ट तांकां तांचो घात घेता आनी संवसारी वस्तू तांकां समाधान दिना, ती निराशी जाता आनी भाशेन वायट रस्त्यार निसंटनाच्या रस्त्यार ती पावता. अशेंच आमचेय सवें घडटा. देवा आनी मनशा मदें हो विस्वास तुटता. कित्याक मनीस देवाचो जागो संवसारी वस्तू आनी घातकी इश्टांक दिता आनी त्या खातीर मनशाक देवाचेर विस्वास दवरूंक आगोड जाता. आयज जेजू शुभ वर्तमानाक आमकां आमंत्रण दिवन म्हणटा, येयात, तुजो हात म्हज्या हातान घाल आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. हें आमंत्रण मानून घेवन जेजू सवें बरें संबंद, इंटिमेट रिलेशनशीप बांदून हाडूंक देवाची कृपा आनी आशिर्वाद मागुया.